दीस ब्रेस्तार ऑगस्टाची 7 तारीख 2025. पहिले वाचप गणन पुस्तकांतले अध्याय 20 वळ 1 ते 13 पर्यंत. पहिल्या महिन्यांत इस्रायलितांचो सगळो समुदाय झीनाच्या अरण्यांत येवन पावलो आणि लोक कादेशांत वस्ती करूंक लागलो. हांगा मिरियम मेली आणि तिका मातयेक पायली. लोकांक उदक नातलें देखून ती सक्कट सांगाता मेळोवन मोइजे आनी आरोना विरोध रावली. लोक मोइजे कडेन झगडूंक लागलो म्हणून आमचे भाव सर्वेस्परा मुखार मेल्ले परी आमी तांचे सांगाता मेल्ल्या जाल्यार सर्वेस्पराच्या लोकांक ह्या अरण्यान कित्याक हाडून आयलोय? आमी आनी आमच्या गोरवांनी मरोंक जाय म्हणले खातीर आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? ह्या दळदिऱ्या जाग्यार हाडचे खातीर? हांगा धानी ना, अंजूर नांत, दाखवाली नांत, दाळंबां नांत आनी पियोंक उदक लेगून ना. लोकांच्या समुदायाक सोडून मोइजे आनी आरोन जमाते तंबाच्या दारा लागीं गेले. ते धरणीक सरपडले आनी सर्वेस्पराची महिमा तांकां दिश्टीक पडली. सर्वेस्परान मोइजे कडेन उलोवन म्हळें, तुजी बेतकाटी घे. उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सगळ्यांक दिसचे परी ह्या खडपान उदक दिवंक फर्माया. तुमी खडपांतलें उदक वळाशें करतल्यात आनी समुदायाक आनी तांच्या गोरवांक पियोंक दितल्यात. सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे मोइजेन सर्वेस्परा मुखार आपले सुवातेर आसली बेतकाटी घेतली. उपरांत मोइजेन आनी आरोनान समुदायाक खडपा मुखार एकठांय केलो आनी तांकां म्हळें, तुमी विद्रोह्यानो आयका. आमी ह्या खडपांतलें उदक भायर येशें करूं? आनी मोइजेन आपलो हात उबारलो आनी बेतकाटेन 2 पावटी खडपाक मारलें. भरपूर उदक भायर आयलें आनी लोक आनी गोरवां पियेलीं. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हूण इस्रायलिताच्या दोळ्या मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी पाटी सरल्यात देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलो त्या देशाक व्हरून पावोवचे नात. हें मेरीबाचें उदक, कित्याक हांगा इस्रायलीत सर्वेस्परा कडेन झगडूंक लागले आनी ताणें तांकां आपलें पवित्रपण उगडापें केलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 95 1 ते 2 6 ते 7 आनी 8 ते 9. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमचीं काळजां धरून करिनाकात. येया, संतोशान सर्वेस्पराक उल्हास या. आमच्या तारणाचें खडाप जावन आसलेल्याक वाखणया. अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. येया, सरपडोवन ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर तिंबियांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळटा तो हिंड. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. आज ताचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार अरण्यांत केल्ले बरी तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. थंय मेरीबांत आनी मासांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत्कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारखिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. पेद्रू वा खडाप तूं आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वळ 13 ते 23 पर्यंत.
उपरांत सेजारेया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेसून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशापुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तूं स्नानदत्तार जुआ म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तेवळ जेजू ताका विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तेवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागी तूं सिमोन, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्ही, बगा सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गीं आडवरलेलें जातलें, आनी जे कितें तूं संवसारी सोडतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणायकी सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. तवळतावन जेजू आपणे जेरुसलमाक वचची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगाड्या, शास्त्र्या आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें ताका स्पश्ट कळीत केलें. तेदवां पेद्रू ताका कुशीन आपोवन, देव ते निर्मिना जावं सोम्या, तुका ते किदींच घडचें नाका म्हणून बेस्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रूक थंय घुंवोन म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना, म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. मियाळ. आमकां आमचें नांव आनी अस्मिताय भोव मोगाची. आमच्या नांवान आपयतात तेन्ना आमकां व्हडतो संतोश भोगता. आमची अस्मिताय कितें म्हणलें सोदनेर सगळें जिवीत काबार करच्या ह्या संवसारी मनशा सैम घेवन आयिल्लो जेजू क्रिस्त आपणा विशीं लोक कितें चिंता म्हूण विचारता. प्रवादी, एलिया, स्नानीक जुवो म्हूण चिंता म्हूण शीस म्हणटात. तेन्ना ताका लागशिल्ल्यान वळखुंचे शीस आपूण कोण म्हूण वळखतात म्हूण विचारतना पेद्रू दैवीक देण्यान भरोवन तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत म्हणली असामान्य उतरां सरता. असलीं उतरां एका साद्या व्यक्तितावन येजे तर दैवीक स्पर्शाची गरज आसा. जें कोणें क्रिस्ताक अनुभव केला ताका मात्र हो घोटू समजूंक साध्य. आमचे जिणेंत मनीस सरलो देवपूत जेजू क्रिस्त कोण? मोगाचो भावगी वा इश्ट? ताका आमी खंय आनी खंयचो जागो दिला म्हूण नियाळ्या.